he is a doctorate holder in organizational leadership and social work. He has a couple of his showrooms across Mumbai, and in future he might come down to Goa also. It is not certain, but we have invited him. Srimati Priyanka Thakur, the owner of Pushpam Jewellers and the jewelry designer by profession, also the company commitment to expand operations in Goa and continue collaborating with the state government for future CSR activity. Pushpam Jewellers brings with over 40 years of legacy in the jewelry industry with strong presence across Mumbai and its suburbs. What had happened is we had been connected to by Mr. Amit Bane for CSR activities for Purple Fest, and they came out with this initiative, that similar kind of initiative that they have done for Mumbai Police. So even for Purple Festival, they have assured us that they have good contacts and they will utilize their contacts across all the corporate houses to get CSR funding for Purple Fest and for all disables. So without taking much of your time, I am very grateful to the Honorable Chief Minister for accepting this gesture from Pushpam Jewellers, and we hope and pray that they will stay connected with us for all other initiatives to provide us with the infrastructure to go back to detect the criminals and all other areas. And I request the Honorable Chief Minister to take over. Congratulations for to Dr. Vaibhav Thakkar and Priyanka Thakkar for this good initiatives, CSR activity, and that they are handing over the laptops to our police department. And also congratulations to Mr. Amit Bane for coordinating this program and initiatives are taken by our Social Welfare Minister, Mr. Subhash Chandra Desai. I'll request them to hand over this to our police departments. I will just tell you about the configuration. Processor is AMD Ryzen 7773 OU with 8 cores and 16 threads, turbo boost 4.50 GHz, display is of 15.6 this output device. Memory and storage is 16 GB RAM with 512 GB SSD for high performance graphics of 4 GB RAM, dedicated graphics suitable for intensive tasks, and connectivity is Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI, and multiple USB ports. And once again, I extend a warm welcome to all of you. You also join. SP North, you join. जरा एक पसंद करता हूँ मैं पास होने का चलो क्या पढ़ो okay Thank you. And may I request the Honorable Chief Minister to kindly welcome this gesture by just offering a flower bouquet. The vision of our government. We are very small. Thank you so much. And there will be all as per their requirements, whatever number of this they will. मुझे सर ये बोलना है मुझे ये बोलना है कि मैंने कोविड के बाद ये चालू किया था मेरा सोशल वर्क का प्रोजेक्ट है सो फैमिली सपोर्ट भी है तो मेरा एक ही है कि एज मच एज आई कैन डू फॉर गोवा सो प्लीज लेट मी नो और मैं क्या कर सकता हूँ नॉट ओनली दिस सेक्टर मैं यंग चैम्प हूँ मेरे कॉन्टैक्ट्स भी है
So I want to utilize that thing for a good purpose. So I'll clear one thing कि मेरा ऐसा कोई intention नहीं है कि मैं कुछ गवर्नमेंट के लिए करूँ और मैं कुछ मेरे पर्सनल चीज के लिए सोचूं. So my intentions are very pure, very clear. मैं इधर आया हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ और बस और कोई इंटेंशन नहीं. और आगे भी जो भी करूंगा तो मेरा इंटेंशन यही रहेगा, मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट किया, know something in my mind to gain something. So please ये चीज है. Chief Secretary of State of Goa, Dr. Kandavidu, Secretary Education, Dr. Prasad Lulekar, Secretary to Chief Minister Ashwin Jaglo, and all other dignitaries. Today we have gathered here for launch of a book on career guidance written by Goa State Higher Education Council under leadership of Dr. Mahadev Gawas. This book will guide the students of schools and colleges who aspire for further studies in India and also abroad. The copy of this book will be circulated in all the schools, high secondaries and colleges. I am sure that this book will guide the students of Goa in their future study. I request Honorable Chief Minister to launch this book. Respected Honorable Chief Minister, respected Education Secretary, then Chief Secretary, then Director of Higher Education, and other respected dignitaries. The Goa Directorate of Higher Education has been conducting the admissions for the last almost more than 5 years in a centralized and online mode. Having interacted with the students across the state, from the different disciplines, from the different rural areas, from the urban areas, we just face that the students, after clearing their 12th exam, they are just at the critical juncture of their life of taking or choosing the career paths. And many times, irrespective of what their parents' profession is or what they are from the different societies, they always have a doubt of taking the right career taking the decision based on whether they're intellectuals, their hobbies, or based on the peer pressures of the society or could be the parents. So we thought that let's make them have one collective and comprehensive handbook of making this available to the students, not just the students, to the parents and teachers also, so that this will have a collective information of all the careers that they could pursue after 12. Not just the careers, but also about the scholarships, which are national scholarships or state scholarships, and also about the different competitive exams that the students can pursue after the 12th standards in pursuing the career in India as well as abroad. Now this handbook is a comprehensive book which has options for the students to choose more than approximately around 200 career options, whether it could be from the arts, commerce, science, or a anything that they choose after their 12th. Now, many times we have, normally the students have an option to choose only for a NEET or for a JEE. And many students, when they don't pursue the good enough marks, they don't have an option to decide what to do if I don't get it in the medical or if I don't get it in the IITs or NITs or any other engineering professional college. Many times students want to pursue their careers in, like for example, agriculture engineering, astrophysics, or they want to take a career in aviation, they want to take a career in the sports or hospitality, or let's say for example in a jewelry design. So many times students don't know about which are the different exams, competitive exams available, which are the premier institutes across the India, not just in Goa, across the India they are available.
and what are the exams and scholarships also available to pursue this particular careers. So this will have all detailed information with respect to all the premier institutes in India, providing the opportunity across the different disciplines, and also the scholarships and the national scholarship as well as the international scholarships, so that the students can pursue their career of their dream. Now this book has got a detail about this course, individual colleges, their programs, their websites, their examination deadlines, what and how the students should pursue. Like for example, many times students don't know whether they should pursue their engineering or medical or a paramedicals or a fashion designing or a management or a law. So what are the internal qualities the student should possess by themselves, like what we call as a psychometric test. That this book also will have a substantial amount of information that how students should choose based on this particular internal assessment. And this will also help the parents also to make a collective decision along with their wards that how the students should choose their career after 12, not just based on the current demand in the market or maybe the salary that they probably pursue or the prestige probably that the profile job that they are going to pursue. So having this is one of the first book the Goa State Higher Education Council has thought of an initiative to come up with this book, and this is a collective initiative that we have come up. Hopefully this will reach out to every single students across the state. We are going to distribute these copies for all the secondary schools, higher secondary schools, all the government libraries, and we'll make sure that this copy reaches out to the maximum students, parents and teachers as well, so that they can make a collective decisions in choosing their careers after the 12th. Hopefully this, whatever the efforts that Goa State Higher Education has taken, hopefully it will benefit in the near futures for all the students, parents and teachers as well. Thank you so much. Yeah, you want to say something? How बाकी brief को सरस करता हूँ. Thank you. I thank you everyone, especially media for giving coverage, and definitely this through media this book will reach each and every students in Goa. I also thank Honorable Chief Minister, Chief Secretary Education and all the dignitaries who are present here for this function. Thank you. Congratulations for the Director of Higher Education for this career guidance, especially for the Madhya College. Okay. आमचा फोटोग्राफ तू सांग त्यांना कोणी केले फोटो काढता सांगू शकतो त्यानंतर नो प्रॉब्लेम त्या मायकाला सांगतो व्हॉट इट इज So this is to announce that with the leadership of our Honorable CM and also the Chief Secretary Education and Director of Higher Education, we had rolled out the Scientific Leadership Program by Harvard University in January. They have acknowledged the state government and all the entire team of DHE and thanked them for conducting such a leadership program for higher secondary students, nearly 100 of them at Pilar in January. So this is to acknowledge, this session is to acknowledge all the officers from DHE who have conducted it successfully. And we will take it forward for next year also, sir. They have said Goa State, among the entire other 3 states in India, would be going for the 2nd edition of such a program. Thank you.
Sure. Yes, they made their banners. मीटिंग मागे मीटिंग आवाज येतो गुड आफ्टरनून. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. त्याच्याबरोबर CS DGP याचं सगळ्यात पहिली करिअर गायडन्स बुक फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ द हायर एज्युकेशन विकसित भारत विकसित गोवा 2047 आणि आमचे SCRT हे बुक काढले त्याबद्दल माझ्या पुन्हा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या खूप अभिनंदन करता की त्यांनी बुक आज लॉन्च केले आणि हे बुक सगळ्यांच्या पर्यंत पावतले. म्हाका दिसता गोंयांतल्या खूप भुरग्यांक जांकां करियर आपले चूज करपाक जाय इट इज नॉट ओन्ली द JEE and NEET बिसायड्स दॅट इज ऑल्सो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर. हे करियर ऑपॉर्च्युनिटीज चूज करपा खातीर ताका खूप मोठ्या प्रमाणात हे खूप मदत जातले. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आणि SCRT यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. सेकंड, पुष्पम ज्वेलर्स हांच्या वतीन आमकां ऑलमोस्ट मोर दॅन 31 स्टेट ऑफ द आर्ट Lenovo लॅपटॉप अंडर CSR स्पेशली टू द होम डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्रायम्स आणि हाच्या खातीर लॅपटॉप आज हँडओव्हर केले. ताच्या खातीर वैभव ठक्कर आणि प्रियंका ठक्कर along with the मातोश्री सेवा सदन ट्रस्ट Mr. Amit Panik and the initiative taken by our Mr. Subhash Pardesai हांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता की हेंच्यांनी हांचे लॅपटॉप हे हँडओव्हर केले. हे रिजन खूप बरी गजाल आज आमच्या होम डिपार्टमेंटा खातीर जाल्या. सेकंड रिजन आज फॉर total status of the implementation of the new criminal laws in the state of Goa. हाजो पुराय स्टेटस हांवें घेतलो. ह्या स्टेटसात आमचे पुराय होम डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन, त्याच बरोबर डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन्सिक लॅब हे सगळे जाण हजर आशिल्ले आणि सातत्यात आमची वेस्टर्न झोनल काउन्सिल मिटिंगेत हो विशय रिवायव केलो वता. फाटली रिवायव केल्या उपरांत जे इश्यूज काही इश्यूज पेंडींग आशिल्ले ते इश्यूज स्ट्रीमलायन करपा खातीर ही इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज इन द स्टेट हे घेवपा खातीर जायची मिटींग आशिल्ली. इन द ऑर्गनायज्ड क्रायम टेररिस्ट एक्ट एंड मॉब लिंचिंग हाच्या खातीर तांकां इट इज इन्फॉर्म दॅट 8 केसीस दे हॅव बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 111 and section 102 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 which is an organized crime. हाच्या अंतर्गत ह्यो केसीस 8 केसीस ज्यो आमी गोंयांत रजिस्टर्ड केल्ले फाटल्या दिसांनी. नेसेसरी गायडलायन आनी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स ह्यो आमी इश्यू केल्या ह्या अंतर्गत सो दॅट ऑल द पुलीस स्टेशन वील फॉलो द सेम SOPs फॉर दीस टायप ऑफ ऑर्गनायज्ड क्रायम, टेररिस्ट एक्ट आनी मॉब लिंचिंग हाच्या खातीर आसतलें. Second one is a forensic van. I mean forensic van recruitment of the mobile forensic van for process expedite केलो जाता तितकी बेगीन. हातूंतल्यान आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 1, 2 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान 1 अशे आमी 3 फॉरेन्सिक वॅन आमी घेता. ड्युरिंग द एक्सिडेंटल आनी हाच्या खातीर ह्यो फॉरेन्सिक वॅन वेगवेगळे कडेन हाजो यूज जातलो. थर्ड थिंग व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज VC फॅसिलिटीज ज्यो जितके कोर्ट आहा तितके व्हिडिओ फॅसिलिटीज ज्यो अवेलेबल आसपाक जाय. विच इज 53 कोर्ट्स आर अवेलेबल. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 13 फॅसिलिटीज ज्यो अवेलेबल आशिल्ल्यो पण कालांतरान आमी 53 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज ह्यो सगळ्या आमचे इन्क्लुडींग द प्रिजन, पुलीस स्टेशन्स, कलेक्टर्स आनी प्रोसिक्युशन्स
हांगासर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज स्टेटीन येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां आनी विथ दॅट म्हणजे आमी काही दिसांच्या भितर करतले. एक म्हाका खात्री आसा ती कॉर्डिनेशनची मिटींग आयज आशिल्ली. Fourth one is then forensic investigation. It is reported that 1,899 FIRs are involved in the forensic for the punishment of the more than 7 years. There is a forensic visit took place in only 370 cases. या पद्धतीचे स्ट्रीमलाईन करप जे फॉरेन्सिक इन्व्हेस्टिगेशन्स करता आसतना ते आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला सो दॅट द गव्हर्मेंट शूड एन्श्योर 100% फॉरेन्सिक विजीट टू द क्राइम सिन्स दॅट इज एन एज पर द लॉ हे मॅन्डेटरी आसतले आणि तेजोय रिव्ह्यू आनी हे ते घेतला तातूंतल्यान कॅटेगरी वायज ते करपाचें थारायलां. फिफ्थ वन इज एन चार्जशीट फायल करपाक जो डिले जाता तो हाज्या फुडें जावचो ना. टायमली फायलिंग ऑफ द चार्जशीट by the government should fix the responsibility of the police officer of in case if he delays chargeशीट जर फायल करपाक डिले जाता आसत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले. दॅट इज तोय इन्क्लुडींग खंयच्यो डिले जावन उरपाक जायना हाज्या खातीर केला. सिक्स कंपोनंट इज एन ट्रेनिंग टायम टू टायम फॉर ऑल द 100% ताका ट्रेनिंग दिवपाची फॉर ऑल द ऑफिसर्स न्यू क्रिमिनल लॉजच्यो ट्रेनिंग दिवपा खातीर अप टू म्हणजे ऑल अवर पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, होम डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, प्रोसिक्युशन्स, लॉ हांकां आमी टायम टू टायम हाची ट्रेनिंग दिवपाचें ऑलरेडी ठरयलां. इट इज एन मेडिलार इट इज अ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वो डायरेक्टली ई रिपोर्ट्स जे आसा पळय मेडिकल रिपोर्ट्स रिसीव करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स रेडी करपाक घेतला. फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटा कडल्यान डायरेक्टली टू द पुलीस डिपार्टमेंट हाच्या कडेन येवपाक जाय. थोड्या दिसांच्या भितर ती फॅसिलिटीज ही जातली. ई समन्स 100% कॉम्प्लायन्स टू द इलेक्ट्रॉनिक डेलिव्हरी हे ई समन्स दिवपाचें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सुरवात केला ते हे लागतले. नायन्थ वन इज एन इन्व्हेस्टिगेशन एंड ट्रायल. The government is closely monitoring the cases under the investigation and ensuring the adherence to the timelines. खंयसरूच डिले जावचो न्ही म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन आनी ट्रायल फास्ट ट्रॅक केल्ले आसा. रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज. The government should establish the mechanism to return the property recovered from the criminals to the rightful owners. जे आसा पळय इन्क्लुडींग द लँड ग्रॅब्स आनी ह्यो ज्यो आसा पळय त्यो रायटफूल ओनरा कडेन वयच्यो म्हणून गव्हर्मेंटान तेजेर भर दिल्लो आसा. To adjourn limits for issuance of the rules, notifications and administrative order. हाज्या रिलेटेड जितली नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर्स जितक्यो काडपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्यो आमच्या सरकारान तेज्यो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर्स काडल्या. वी आर वर्किंग ऑन द म्हणजे ICGS funds of the MHA which is approved approximately 4.8 crores funds आमकां approved जाला. ताजे युटिलायझेशन हे बेगिनात बेगीन 100% युटिलायझेशन ऑफ दीस ICGS funds हे डिपार्टमेंट करतले. 14th one is the conviction rates. गव्हर्मेंटाचो कन्विक्शन ऑलरेडी होम डिपार्टमेंटाचो कन्विक्शन रेट्स हो 90% आसा. तो कन्विक्शन रेट्स आनीक वाडोवपा खातीर आमी कंटिन्युअसली ताचेर वर्किंग करीत आसा. ई शिक्षा 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑन ई शिक्षा ॲप हे आमी सुरवात केल्ले आसा. ताजे उपरांत victim centric provisions, victim centric and citizen centric provisions is under the new criminal laws should be implemented both the letter and spirit. Success stories, trial in since here the director of the prosecution, 0 FIR, EFIR, okay. हे सगळे streamline करपा खातीर time to time there is a coordination between the forensic, prosecutions and police department. हाच्या मदीं coordination. And now the monthly review under the chairmanship of Home Minister means me and the review जो आसा पळय तो घेतले. ताच्या उपरांत 0 FIR, EFIR हे फास्ट ट्रॅक केला. पेंडन्सी एट द फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीज हाजे फास्ट ट्रॅक करपाचें थारयलां. आनी आमच्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस टू शेअर विथ द अदर स्टेट्स तितून आमची रिजन लायक track center, quick pass mobile application for the radical content analyzers we adopt करपाचें थारायलां. So that your best practices we are sharing with the other states. हे डिसिजन्स जे आसा पळय ती घेतल्या. हाज्या उपरांत आमी पळयलां की स्टेटींत खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे टुरिस्ट आसतले किंवा बाकीच्या हाका ट्राफीक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्याचेर ट्राफिकूय आसतलें. खूब जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके
हो जेन्ना कंप्लेंट म्हजे कडेन आयली आयच्यान आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकटोच चलन दितलो. ताच्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्यान फुडें चलन दिवचें ना. And during the night time, henceforth, only the PSI and PI with body camera, he will only issue the challan. Otherwise, no one will issue the challan for anyone. But ताका लागून एक हाज्या फुडें चलन issues जी आसा ही by using आमी जेका म्हणटा की डॅश कॅमेरा, by using the signal cameras, by using the other AI systems. हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे वापरून खूप मोठ्या प्रमाणात चलन लोकांक डायरेक्टली घरा वतली तांच्या. ताच्या खातीर पुलीस चलन इश्यू करिना हेजो अर्थ आपल्याक चलन येवची ना हे लोकांनी सांगचें न्ही. फोटोज पुलीस वील टेक द फोटो एंड दे वील सेंड यू वील गेट द चलन्स. बट ते डायरेक्ट थंय चलन इश्यू करचे ना. त्याची पुलिसांनी थांबून हेज्या फुडें कोणय न्ही म्हणजे कोणी जर आमचो पुलीस थांबून कोणा कडेन चलना खातीर पयशे मागता आसत दे कॅन टेक हिज फोटो अँड सेंड टू द पुलीस डिपार्टमेंट वील सस्पेंड हिम. ह्यान फुडें एक्सेप्ट PI विथ बॉडी कॅमेरा, डे टायम PI विथ बॉडी कॅमेरा, नायट टायम PSI विथ बॉडी कॅमेरा. नायट टायम आमी विथीन फोन दवरपाचो केला म्हणून PSI रायट दिल्या. डे टायमाचो फक्त PIकूच रायट आसा. बोथ न्ही ट्राफिक आनी बाकीचे सगळे कडेन नॉट इन ट्राफिक खंयचोच पुलीस कॉन्स्टेबल न्ही कोण हवालदार न्ही कोणूच कोणाक हाडून आपूण तूं चलन इश्यू करता किंवा तुज्या कडल्यान पयशे घेतले कॅशान हो वेव्हार जावचो ना. इवन टुरिस्टाकूय एप्लाय आसता टुरिस्ट तांकां टुरिस्ट बी आसता पळय तांकां सेम आसता. कोणाक सगळ्यांक स्टेटीत हेज्या फुडें पुलीस कोणाच कडेन पयशे मागच शकना. आयज सांजच्यान सुरू गाडी बेस्ट अनलेस अँड अंटील मेजर ट्राफिक व्हायोलेशन जाल्यार गाडी आडयतलो आणि गाडी तेणी आडयली आणि जर चलन तेणी पयशे मागले आसत तो फोटो काढून धाडटलो तुका चलन आरटीओ जो आहा पळय न्ही तेका हांव तेंचे नोटिफिकेशन काडटा की ओन्ली आरटीओ बी आसलेलो पळय न्ही ओन्ली द आरटीओ विथ बॉडी कॅमेरा. तालुका नोडल ऑफिसर तेंचो आसा तो तेच्या सकयले ना. ओन्ली जर तालुका नोडल ऑफिसर जो कोण आसता आरटीओचो तो एकटोच ताच्या सकयलो कोणूच आनी तोय बी विथ बॉडी कॅमेरा ताच्या सकयलो कोणूच इश्यू करपाक शकतलो. इवन जो बिचाचेर जे पुलीस आसा तेय कोणाकूच चलन दिवपाक शकना ते कोणा कडेन पयशे मागपाक शकना. इफ देर इज एनी वायलेशन देर इन्फॉर्म टू द पुलीस विल टेक वॉट एवर द एक्शन अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता तेंचे दंड कितें तो जातलो तो पुलीस स्टेशनाचेर घेवन जातलो. दंड तेका रिसीव केली ते पुलीस स्टेशनार इश्यू करता. PI ना जाल्यार ते फक्त फोटो काढून धाडपाक शकता. फोटो काढून धाडू शकता. थंय दिवपाक शकना. थंय ते म्हणून म्हटल्यार ह्यान फुडें कोणा पब्लिकाक किंवा इवन द फॉर द टुरिस्टाक पुलिसांनी जर पयशे मागता म्हटले तेणी तेजो फोटो काढ बेश्टे फोटो काढून धाडू नाका नाजाल्यार बेश्टे पुलिसांचे आमचे फोटो काढून धाडटा ते क्लियर करता. अनेक जे टुरिस्ट येतात ते फायन पडत ते मागीर स्टेटीन वयतले तेंचे खंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही. ओके आणि परत परत पुलिसेचेरूय ब्लेम करचो न्ही कोणी अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतले अशेंय म्हजें म्हणणें आसा. पूण जे टुरिस्ट हांगा वायलेशन करून परत आपल्या स्टेटीन वयतले जो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आहा ताका फायन पडटली. तेणी भरपाची स्टार्ट फ्रॉम टुडे जाल्यार आतां भायर वताना फुडें जातलें. एसपी ट्रॅफिक हांगा आसा तेणी इन्स्ट्रक्शन दिवना त्या ती ताका बसयला तेजी नोटी आनी हे फक्त ओरली न्ही हाजी नोटिफिकेशन येतली. चडांत मॅक्स टू मॅक्स फाल्यां परवा पर्यंत नोटिफिकेशन येतली. तेजी प्रोसेस फॉलो जातलो. फाल्यां परवा पर्यंत तेजी नोटिफिकेशन येतली पण आयच्यान सुरू जातली. हॅरेसमेंट फॉर द टुरिस्ट हॅरेसमेंट फॉर द पब्लीक हांकां जावपाक जायना ताज्या खातीरच आसा. आनी अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करपाक जायना. कोणी बेश्टोच पुलिसेचेरूय आरोप करचो न्ही म्हणूनय आसा. आनी पुलीस थोड्या जाणांकडे म्हणजे अननेसेसरी असल्यो गजाली जायत आशिल्ल्यो ह्यो म्हज्या लक्षांत आयल्यो. त्याच बरोबर बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आनी गॅस शेगड्यो घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस शेगडी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आनी ते सगळे घाण करतात तेंची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्या वेळा. म्हणजे तेंची स्टोव गॅस शेगडी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. पण आनी दिवचे ना. तेंका फायन मारून बी दिवपाचो प्रकार नाच.
त्या ती थंयसर चलन भरल्या ती परत मेळटली बी ना. त्या ती गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्यान फुडें अलर्ट रावचे. गॅस शेगडी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू. बंद. हे गॅस शेगडी स्टोव घेवन गोंयांत येवपाक मेळटना. इवन दो ते खंय जर रांदता आसतना दिसले, वाटेर बसून खाता आसतना दिसले जाल्यार पुलीस विल कम अँड टेक देम डायरेक्टली टू द पुलीस स्टेशन. थंयसर येवन चलन आनी पयशे घेवचे ना. तांकां धरून पुलीस स्टेशनार व्हरतले. वाटेर बसून सुद्धा खंयची बस सुद्धा थारोवन तर वाटेर ती दे कॅन गो टू द पब्लीक प्लेसीस व्यवस्थीत रित्या खंयचो हॉल रेंटल घेवचो आनी थंयसर तेंच्यांनी जेवण करचें. रस्त्याचे सायडीक रावन तेंच्यांनी जेवण केलें, घाण केली चलचें ना. इवन द टुरिस्ट बसीस वी आर गिविंग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू देम. ती बसीक फायन पडटली. तो टुरिस्ट येयला ताका कोण टूर घेवन येयला ताका फायन पडटली. बसूच पुलीस स्टेशनार व्हरतली. ती खंयच्यो Even if they are throwing the garbage at the side. गार्बेज म्हणून म्हणटा तुका बस रावली काय ना ते जेवणाक थंय रावले काय ती सगळी गार्बेज थंयच उडोवन वयताले. आमकां स्टेट क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय आसत जाल्यार आमकां स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करचे पडटले. तर ते अशा पद्दतीचे सगळे जे करून येता हाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन हांवें पुलिसांक घेवंक लायला. बिचाचेर हाज्या फुडें जे कोण मसाजर थंयसर बाकीचे जे पर्टिक्युलरली लोक जे भोंवता बॅगर्स ह्या सगळ्या हांव पर्टिक्युलरली खंयच्या समाजाचें नांव घेयना. ते विशेष करून ते कितें त्या सगळ्या जाणांक उखलून डायरेक्टली भितर उडयतले आनी धांवून घालतले. आयच्या हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां बिचाचेरूय आमकां कोणूच अशा पद्दतीचे लोक दिसचे ना. जे कोण मसाजर आसतले, बॅगर आसतले, ते जे कितें घेवन भोंवता आसतले ह्या सगळ्या जाणांक आयच्यान अरेस्ट करपाक सुरू. आनी अरेस्टाय बी ताका परत पुलीस घेवन पयशे बिशे घेवन सोडले म्हणूं नाका. ताका सोमतेच भितर उडयतले. फायन मारून बी सोडचो ना ताका कायमचे लोक. सीएम तशें एक ते टाउट्स पळयता पळय तेजेर कितें डावट्सांकूय उखलतले आनी भितर उडयतले. ओके सीएम एक काल मेजर जे वक्फ बिल जे हय. पास जालें न्हू ताचो गोंयाचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो आनी अशे लँड कितें प्रॉपर्टीज बी आयडेंटिफाय केल्या काय? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हाजेर ते मुद्दामून म्हणजे बरो इश्यू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इन द विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्ले ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्ले आनी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दीस बिल ऑल्सो. पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहान्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाज्या अमेंडमेंट बिलान इट रिमूव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पयली. इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलॅटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके ही हो चुकी हे घोशीत करताले पयलीं. ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करतले ही वक्फ बोर्डाची आसा पळय ते कॅन्सल करतले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल स्टेटीत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटीत ना. म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना. तेज्या ती हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडला ताजें हांव स्वागत करता आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव तेचें खूब खूब अभिनंदन करता. हे बिल जे आसा हे खरोखरूच कायद्यानुसार आसा कंप्लिटली आनी ताका लागून हाजेर तेंच्यांनी 2-3 दीस सजेशन्स केल्या. पयले फावटी वक्फ बोर्डाचेर महिला रिप्रेझेंटेशन दिवप ही बरी गजाल आसा. जेणे करून आमी म्हणटा की देशांत महिलांचें सशक्तीकरण करप हो जो माननीय मोदीजीची संकल्पना जी आसा ह्या वक्फ बोर्डाचेर आयज पर्यंत महिला नाशिल्ल्यो ताची ती महिलेचें रिप्रेझेंटेशन जें आसा तें दितले. तिसरी गजाल इट इज एन आमी म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी हाज्या खातीर सदोदीत हेजेर अप टू कलेक्टरा पर्यंतच म्हणजे हे डिसिजन एक म्हणजे वक्फाची प्रॉपर्टी काय ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हे डिसिजन सुद्धा कलेक्टरूच घेतालो. बट तेचेर अमेंडमेंट करून कलेक्टराच्या पेक्षा ताज्या पेक्षा सिनियर मीन्स सेक्रेटरी रेव्हेन्यू लेवलचे ऑफिसर्स वो घालून त्यांनी डिसायड करचे हेजे म्हटला पयलीं हितून एक अकाउंटेबिलिटी जी आयिल्ली आसा. थर्ड थिंग वीच इज एन डिजिटलायझेशन एंड ओवरसायट. आमी म्हणटा तेजी डिजिटलायझेशन आनी तेजी देखरेख जावप हे गरजेचें आशिल्लें. जितक्यो वक्फ बोर्डा कडेन प्रॉपर्टीज आसात ह्यो तेंच्यांनी नोंदणीकृत करप हेच तांकां सक्ती आसा.
म्हणून जेणे करून तितून ट्रान्सपरन्सी आयल्या म्हाका दिसता आनी जे अतिक्रमण जाताले प्रत्येक फावटी ते आडयले वयतले बाबा कितली प्रॉपर्टी आसा खंयसर आसा ते रजिस्टर्ड जावप हे गरजेचे आशिल्ले आनी ते जाल्ल्या कारणान अशा पद्दतीचो जो आहा पयली तो हो कायदो ताका स्ट्रिक्टली यूज जातलो. आमी म्हणटा तसो एकदा ह्या वापरावयल्यान ह्या वक्फ ही संकल्पना जी आसली पयली तेजो एकदां मिसयूज जातालो. तो मिसयूज हाज्या फुडें जो आसा ह्या प्रॉपर्टीक धरून हाज्या फुडें तो जावचो ना. आमी जेका म्हणटा की ती डायरेक्टली डिक्लेअर केली विदाउट तेजे डॉक्युमेंट कांयच ना आनी तेज्या फुडें हे जावपाक इट शूड बी द म्हणजे प्रोटेक्टेड रेजिमेंट एक हितूंतल्यान बरी ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय त्या हितून येवपाक लागतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार वक्फ रद्द विधेयक हे 2024 हाडलेलें आनी तेज्या उपरांत हो बोर्ड तसो म्हणजे भारतांत पयलीं पासून वक्फ हेच्या अंडर म्हणजे 1913 ते 1930 ताच्या उपरांत 1952 हे कंटिन्युअसली चालू उरिल्ले आनी चालू उरल्या उपरांत हाजेर अननेसेसरी खूब मोठ्या प्रमाणात जवळपास 58,000च्या पेक्षा चड प्रॉपर्टी तेंच्यांनी ह्या वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत आशिल्ल्यो त्यो चॅलेंज करपाक शकनाशिल्ल्यो. तेजो चॅलेंज करपाचो रायट्स जो आशिल्लो हो वक्फ ट्रिब्युनलाकूच आशिल्लो. तो ताच्या फुडें हायकोर्टाक गेल्ल्या कारणान लोक आपले चॅलेंजूय करूं शकता. खंयच्योय प्रॉपर्टी ज्यो आसा वक्फाच्या सकयल डायरेक्टली वचनाशिल्लो. आनी त्याच बरोबर लास्टली वक्फ बोर्डाच्यो प्रॉपर्टी ज्यो आसा ह्यो विशेश करून एड्युकेशन आनी हेल्थ ह्या सेक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणातूय यूज करता हाजें तेंच्यांनी अंडरलायन केल्लें आसा म्हणटा तशें सो दॅट इट वील बी द यूज फॉर द कम्युनिटी. खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो कम्युनिटी खातीर यूज जातलो. म्हाका दिसता की हे खंयच्या धर्माच्या विरोधात नासून हे देश हिताच्या विरोधात देश हिता खातीर आसा धर्माच्या आनी जातीच्या विरोधात ना. इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन त्या खातीर वक्फ बिला खातीर अमेंडमेंट जे हाडल्या ताचे सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा. गोंयांतले सगळे मुस्लीम भाव हे आमच्या बरोबर आसतले इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इंटरेस्ट हे तांच्या खातीर मागता. आनी गोंयांत वक्फ बोर्डाचो डायरेक्ट कांय इफेक्ट पडना म्हणून खंयसरूच गोंयांत म्हणजे हाजेर कोणी फक्त जातीनिहाय धर्मनिहाय हातूंतल्यान हे प्रॉब्लेम क्रिएट करचे न्ही. गोंयांतली शांतता अशाच पद्दतीन टिकोवन दवरची हे हांव सगळ्यांक मागता. म्हणजे आयचे न्याय संहितेचो रिव्ह्यू घेता आसतना म्हाका वक्फाचेर उलोवपाचोय बी ही संद मेळ्ळी. हांव परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे बील हाडल्या बद्दल आनी देशाक अशो मेजर रिफॉर्म करपाक कांय हरकत ना. हांव खरोखरूच तांच्या मना पासून अभिनंदन करता. दुसरी एकूय प्रॉपर्टी ना न्हू तुमी लँड एक्विजिशन चालू केला म्हादेची. कामा खातीर कळसा बंदर लोकांक नोटीस येयल्ली आसा. परत एकदा सांगता हांव म्हादेची प्रवाहाची मिटींग आतां शेड्यूल जाल्ली आसा. आमी आमचो सुप्रीम कोर्टा कडेन रिपोर्ट इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट सबमीट केला. आमी वॉटर ट्रिब्युनल आसतले प्रवाह आसतलो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आसतलो हांगासर आमचो कंप्लिटली ज्या ज्या जाग्याचेर ते रिप्रेझेंटेशन दिवन ताका आडमेळे म्हणजे तांकां ऑब्स्ट्रक्शन घालपाक जाय ते हाडीत आसा. थँक्यू. मंत्रिमंडळ